मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान आमकां आयची ही परब उगडास कोत्ता. कित्याक आयची परब जी आमी समोर उमता ती म्हटल्यार जेजू स्वर्गार चडटा आनी आपल्या बापाच्या उजव्या हाताक बसला. आनी हे आमी सोत मानता आनी सोत मानता रोखडेच म्हणटले ती उतरां आमकां थिंगा मेळटा. आनी जेजू स्वर्गार वेता आनी आपल्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो वयचे पयलीं आपल्या सिसांक एक कार्य दिता, एक मिसांव दिता. आनी तें म्हटल्यार ताची आज्ञा जी ते शिकल्यात ती आतां हेरांक शिकोयात. तुमच्या जिवितांत ती पाळात आनी हेरांकूय शिकोयात अशी तांकां आज्ञा दिता. आनी आज्ञा दिवनूय तांकां एक उतर दिता, एक आस्वासन दिता वो एक भासावणी दिता. हांव आसतलो तुमचे सांगाता संवसार सोंपो पर्यंत. म्हटल्यार तो केन्नाच तांकां सांडचो ना, तो सदांच तांच्या सांगाता आसतलो. आमी सगळीं जेजूची फाटलावदारां. सीस कशी जेजू सांगता वो जेजू दाखयता ते मार्गार चलोंक सोदता. पूण खुबशे फावटी आमी हे मार्गांसान पयस वेता. कित्याक आमी केन्ना केन्ना आपणानूच उत्ता, आपणाचें चिंता आनी हेरांचें चिंतिना आनी ताचे लागून देवा कडसून पयस वेता. ताची आज्ञा आमच्या जिवितांत आमी पाळिना. आनी जेन्ना आमी ती पाळटा तेन्ना आमी ओदीक मोगान संतोशान जेजूशी ओडोत वेता आनी खुशालकायेन आमचें जिवीत जियेता. पूण अशें जियेता आसतना न्हय की कसलोच कोश्ट दूख त्रास आमच्या जिवितांत येवचो ना. ताका आमी जाणा जेजू ह्या संवसारांत जियेता आसतना तो खुशालकायेन बरी खबर, आपल्या बापाचो मोग, बापाचे बोगसणे तो दाखोवन शिकून गेलो. आनी अशें कोत्ता आसतना फारिझेव आनी हेरूय लोक ताका नाकारता, ताका पयस कोत्ता आनी ताका जिवेशी मारता. पूण शेकी देव बाप ताका पुनर्जीवन करून आतां ताका स्वर्गार चडयता. तर आमी ताचे लागशिल्ले सीस, आमी ताचे फाटलावदारां. तर आमकांय अशेंच घडटलें जेन्ना आमी जेजूची बरी खबर आमच्या जिवितांत पाळटा, दुसऱ्यांकूय ती पाळूंक शिकयता, तेन्ना आमकांय जेजू सारकें सोंसचें पडटलें. इंग्लिशीन अशी म्हणणी आसा, प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच. म्हटल्यार जें कितें तूं शिकयता तेंच तूं कोर. तर आमी जेजू कडेन शिकल्या कशे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय एक मोगाचें जिवीत. पासियेंसान दुसऱ्या बरोबर आमी जिवंक जाय. थंय तर आमी हीच खबर, जेजूची बरी खबर आमच्या फॅमिलीन आमी पळयल्यात जाल्यार कशे भाशेन आमी जियेता. खुबशे फावटी आमच्या फॅमिलीनूच खूबसो दुस्पोड आसता. तर आमी जेजू भाशेन जातले जाल्यार जेजू भाशेन पयल्या सुवातेर भोगसण्याची मनशां जावंक जाय. दुसऱ्या सुवातेर पासियेंसान एकामेका बरोबर पासियेंसान जिवंक जाय. आनी तोच मोग जेजून जो आमकां दिला तो आमच्या फॅमिलीच्या लोकांक दिवंक जाय, मनशांक दिवंक जाय. जंय आमी वावर कोत्ता थिंगासरूय केन्ना केन्ना आमकां दुमाळो, कोश्ट आनी त्रास जातालो वो जाला आसतलो, वो कोण ना कोण आमकां अशें त्रास कोत्तले. तर तांचे बरोबर आमी कशें रावतले, आमी तांचे बरोबर परत पासियेंसान आमी तो वेळ सारूंक जाय आनी तांचे पासत मागोंक जाय. कित्याक जेजू आमकां सांगता की आमच्या दुस्माना पासत आमी मागोंक जाय. तांचे बरें गिन्यान मन फाव जावन ते उक्ते जावन पडोवंक स्वत कितें आनी स्वता प्रमाणे तांचें जिवीत जावंक जाय. ताका आमी जाणा आमचेरूय खुबसो दुमाळो, क्रिस्तांवांक खास करून खुबसो दुमाळो येता आनी हे दिसांनी आमी आयकता. तर आमी कशे भाशेन ताचो जबाब दिवंक जाय, जेजू भाशेन आमी तो जबाब दिवंक जाय. जेजू आमकां सांगता तुमी म्हजी आज्ञा पाळात आनी हेरांकूय ती शिकोयात. तर आमीच आमचें जिवीत पयलें थाऱ्यार घालूंक जाय, सारकें जाग्यार घालूंक जाय. आनी तेन्नाच आमी खऱ्यांनीच प्रिथिवीचें मीठ जातले आनी संवसाराचो उजवाड जातले. कित्याक जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. तर मागीर आमी मिसा बलिदानान जे परी जी आज्ञा आमी जेजू कडेन शिकल्या, आमी शुभ वर्तमान वाचता आमच्या घरांनी, तशेंच वेगवेगळ्या मागण्यांनी आमी आमचे देव आमी आमचे देवभक्तींनी कोत्ता ते मागणे आमकां जेजूशीत ओडून वता. तर तातूंतल्यान आमकां शक्ती आनी घोटाय मेळो आनी तोच बरो वाद फुडें व्हरूंक आदार मेळो म्हूण मागुया.